मोगाच्यानो मोरयेच्या लदिनेच्या मोठव्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी नियाळचो विशय आसा मोरी सडवंदराची आवय. आमी पळोवन जाणा अशा एका व्यक्तीचें नांव आमकां आयकूंक मेळ्ळें तर ताचें रूपणे आमच्या मोतीन झळकता. तेंच आमी मोग करच्या एका व्यक्तीचें नांव आमकां आयकूंक मेळ्ळें तर आमकां कळीत नातले बरीच आमच्या काळजांत एका रितीचो आनंद आमकां जाता आनी सिंतिमेंतां उमाळटात. तशेंच जेजूचें भोव भाग्यवंत नांव उच्चारतना सर्व सांता भक्तांक एका रितीचो आनंद तांकां भोगूंक मेळटलो खंय. देखून सा बेर्नार्डान वर्णुचे प्रकार जेजूचें भाग्यवंत नांव आपल्या वंटांनी उच्चारतना तें नांव ताच्या कानाक संगीत तशें, तोंडांत गोडसाण आनी काळजाक संतोष. ताणें आयकोवच्या सर्व संगतींत जर जेजू म्हणलो विशय नातलो तर ताका तातूंत कितेंच विशेश भोगणातलें म्हणून तो उसारता. जेजू म्हळ्यार सोडवंदार तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, पूण तें आमी तवळ तवळ नियाळतांगी म्हणलें एक सवाल. जर तें आमी नियाळतां तर तें आमी मोरये संगे नियाळीचें. कित्याक मोरी सोडवंदाराची आवय. तिणें आमच्या सोडवंदाराक ह्या संवसारी जल्म दिल्लो आनी जेजूच्या सोडवणेचें मिस्तेर मोरयेन आमकां वर्णून सांगचे बरी दुसरें कोणायकी सांगूंक जावचें ना. मोरी माय त्या सगळ्या मिस्तेरांचो एक अविभाज्य वांटो म्हणयेत. तें मिस्तेर ती मात्र गुंडायेन समजल्ली, काळजांत जोगोवन दवरली आनी जीणभर नियाळली. सोडवंदार जेजूच्या नांवा विशीं धर्मदूतांच्या कृत्यांत आवासवर 4 आनी 12वी वळींत आमी वाचता. आमकां सडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. तेंच फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवासवर 2 वळ 9 आनी मुखार वाचता. देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. भागवाजय म्हूण हर एक दिंबी सर्गी आनी पाताळी आनी परगटीजय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. मोगाच्यानो, जर जेजू आमच्या सडवंदारांतय आमी व्हडपण लेखता तर मोरयेंतय आमी व्हडवीक आनी अभिमान भोगूंक जाय. कित्याक आमच्या सडोवन येपासत जेजूक ह्या संवसारांत दिल्ली ती महान आवय. तिणें खुशी वेल्ल्यान जेजू आमकां फावो जालो. ताच्या नांवान आमी बाचाव जाल्या. ताच्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन नितळ केल्यांत. तर मोगाच्यानो, आत्मो म्हजो सोम्याची स्तुती गायता. देवा म्हज्या सडवंदारांतय उल्लासता. मोरयेचें स्तुती गायनांतलीं उतरां सदांच आमच्या जिबेर गळाचे. आत्म्याच्या गुंडायतावन जेजू आमच्या सडवंदाराक उल्लासान स्तुती करया आनी ताका ह्या संवसारी जल्म दिल्ल्या भाग्यवंत मोरयेक वंदिया. सडवंदार जेजू, मोरी सडवंदाराची आवय ह्या दोनी नांवांतय संतोष आनी आनंद भोगया. तवळ तवळ ते आमी आमच्या जिबेर उसारया. मोरये आमच्या सडवंदाराचे माये. जेजू आमचो सडवंदार. ताणें आमकां सोडयलां. आमचीं पातकां ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्यांत. आमकां मरणाच्या सावळेंतलें बाचाव करून नवें जिवीत ताणें फावो केलां आनी सर्गींचीं दारां आमकां ताणें उगडल्यांत. हें सत सदांच आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आनी मोतींत तवळ तवळ उडासाक हाडूंक तुज्या पुता लागीं विनाती कर.
सीता